जयल बाब सगळ्यात पहिलो विषय जो आमकां घेवपा जाय तो म्हळ्यार टुरिजमाचो. ओपन केली सोशल मिडिया की जगभरातले इन्फ्लुएन्सर सध्या म्हणटात की गोंयांत ट्युरिस्टूच ना म्हणून. ट्युरिस्ट ना म्हणटा, एम्प्टी रोड्स म्हणटात, एम्प्टी शॅक्स म्हणटात. आनी आमी हांगा बसले आनी रिपोर्ट करतात तुगेले इतले ट्रॅफिक जाले, बंपर टू बंपर गाडयो चल्ल्यात, मर्डर्सूच जाले शेकाचेर. ज्या शेका भितर लोकूच ना म्हणटाले थंय मर्डर्सूच जाले. हे नक्की कितें चल्लां? वी हॅव टू एडमीट दॅट देर आर जेन्युइन इश्यूज विथ अवर इंडस्ट्री, बट ज्या तरेन हे दाखोवप चल्लां, वॉट डू यू थिंक इज हॅपनिंग अँड वाय इट इज हॅपनिंग? There are two aspects of this. One is काल आम्ही स्टेक होल्डरां कडेन उलयल्ले, TTAG म्हणून नाल्यार अदर स्टेक होल्डर्स. दे हॅव सेड दॅट द टुरिस्ट वीच वॉज नॉर्मली कमिंग ड्युरिंग द सीजन देर इज अ डिक्लायन. ताणी अशें एडमीट केलां. नाव वॉट इज गोईंग ऑन सोशल मिडिया इज कम्प्लिटली डिफरंट. की आमी एम्प्टी रोड्स आनी लुक्स लायक देर इज अ मिलिशियस कॅम्पेन बीन लॉन्च्ड अगेन्स्ट गोवा, calculated campaign to kind of show Goa in bad light so that tourists don't think that it is any more a attractive destination. अशें म्हाका दिसता. कित्याक अदरवायज सडनली खंय तरी उठले सोशल मिडियाचेर. हय, आनीक टुरिस्ट असो डिक्लायन जालो म्हणल्यार इट इज नॉट दॅट कायंड ऑफ अ बिग फॉल. Maybe it's a marginal decline. No, the reason for the decline can also be this propaganda. False propaganda. Could be. And there is nothing which has gone bad in Goa to warrant such a kind of a decline. Sudden decline. कशें जावंक शकता? Weather change जालें, आमचें हें जालें. In fact, we are the parties which have happened in during Christmas and New Year time itself is indicative of the fact that party life has gone on. They are full. All parties have been full. Music has gone on full throttle. Sound violation आनी कोण चालूच आसा. Correct. आनी कांयच म्हाका दिसता कांय चुकीचें जावंक ना. पूण तरी ही कॅम्पेन जाल्या सेईंग दॅट गोवा इज नो लॉंगर अ गुड टुरिजम डेस्टिनेशन लुक्स टू बी व्हेरी मेलिशियस अँड अनफाउंडेड. ताका एक जस्टिफिकेशन ना वाय दिस इज हॅपनिंग, वाय यू शुड नॉट गो टू गोवा. करेक्ट. आय डोंट अंडरस्टँड वाय यू शुड. अकस्मात अशें कितें जालां की प्रत्येक टू उठ्ठान सांगता की गोंया वचनाका म्हणून. हाजेर आमी खोलायन उलोवया. पण तुमकां कितें दिसता हें कितें चल्लां? कारण एक गजाल खरी, इट लुक्स लायक अ व्हेरी ऑर्गनायज्ड कॅम्पेन, नंबर वन. Number two, it also looks very well funded. Number three, the ground reality आणि जे ते कॅम्पेना भितर उलयता, those are two completely different pictures. ग्राउंड रियलिटी भितर हांगा ऑक्युपन्सी आसा, रस्त्यांचेर गाडी आसा, ट्युरिस्ट आसात, रेस्टॉरंटांनी ट्युरिस्ट आसात, शॅक्साचे ट्युरिस्ट आसात. काल हांवें तो एक कसिनोन ड्रोन शो केल्लो, थंय सुद्दां सारकी घे म्हणून गर्दी पणजे. सो इफ यू सी दीस, हें कित्याक लागून चल्लो अशें दिसता? वट जयल जे म्हणटा की गोंयची बदनामी करप हो एक हेतू कांय राज्यांच्या हेतूंतल्यान पयलींच्यान चालू आसा. म्हणजे इफ्फी सुद्दां गोंयांतल्यान भायर व्हरप अशा प्रकारची एक कॅम्पेन कांय वर्सां पयलीं चलतली. सो गोंयाक जें जें कितें मेळटा ताचेर कायम हें आसता, भायल्यान कोण तरी नजर आसता आनी गोंयाक बदनाम करून हांगासरलो बेनिफीट आपूण घेवचो काय कितें असो एक प्रयत्न सुरू आसता. हो एक भाग जाला प्रमाण. दुसरो प्री कोवीड जे आसले ट्युरिस्ट आनी पोस्ट कोवीड ट्युरिस्ट जे आसात ते फक्त गोंयानूच न्ही. जे तरेन आमी प्रिंट म्हणजे कांय बातमी आमी पळयतात की ट्युरिस्ट कमी जाले अशें आमी रिपोर्ट करता. आनी कंपेर खंय करता आमी 2019, 2018, 2017 कंपेर करता. सो 2019 हे लास्ट इयर आशिल्ले प्री कोविडाचे. विसाच्यान जो फटको बसला तो सगळ्या स्टेटींकी बसला. हांव पयर फिगर चेक करतालो, हांव केरळ बीन सगळ्या स्टेटींकी बसले. केरळांत तर कोट्यांनी ट्युरिस्ट येताले प्री कोविडाच्या काळांत, जे आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 6 करोडच्या आसपास कितें तेंचे म्हणजे सामके सकयल येयल्या. कंट्री देशाचो जर घेतलो तुवें, अख्ख्या भारतभर जर फॉरेन ट्युरिस्ट जर तुवें पळयले जाल्यार 2019 ते 10 मिलियन 9 बिलियन असे आशिल्ले, म्हणजे करोडा कडेन पाविल्ले. ते आतां पोस्ट कोवीड जो आसा तो 6 मिलियन 5 मिलियन वाडटा, चालू आसा. 5 मिलियन 6 मिलियन वयतले, वयर वयतले. ताका टायम लागतलो. हे ट्युरिस्ट कमी जावपाचें जे एक प्रोपगंडा चलयला कांय जाणांनी की गोंयांत ट्युरिस्ट येयना, पळया बीच खाली आसा म्हणून, ते रॉंग. काल सुद्दां म्हाका दिसता ज्याक चुकीच्यान बी स्टेटमेंट खंय तरी येयला आमच्याच पेपरान, म्हाका दिसता गोवन वार्तान, की 90% रूम आमच्या गोंयांत सद्या फूल आशिल्ले. सो म्हाका दिसता 31 ते 100% जाले आसतले. ट्युरिस्ट आसा. गोंयांत जे इव्हेंट जावपाक जाय ते इव्हेंट प्रमोट जाता. लाखणी लोक गोंयांत येवपाक लागल्या. प्रॉब्लेम खंय जाला की ट्युरिस्टांक कांय प्रमाणात जी आमकां एक वायट वागणूक आमच्या लोकां कडल्यान मेळटा. आमच्या म्हळ्यार कोण? गोंयांत जे बिझनस घालून बसल्यात ते लोक. बाउन्सर आयले, शेक ओनर आयले, हॉटेल ओनर आयले, रेस्टॉरंट ओनर आयले.
नायट क्लब ओनर आयले, त्यांचे स्टाफ आयलो, तांच्या कडल्यान जे वागणूक मेळटा आमच्या एका लोकांक टुरिस्टांक. आनी जेन्ना ट्युरिस्ट रस्त्यार येता गाडी घेवन तेन्ना जी गोंयकारांक म्हणजे लोकां कडल्यान तांकां जो एक ह्या जाता, तेंचे कावंटर अटॅक तेंचेर जाता की बाबा खंय चलयता गाडी, कितें करता. सो हे सगळे फ्रस्ट्रेशनांतल्यान ते लोक, तुका खबर आसा, एक 5-6 वर्सां जालीं कोण तरी गोंयान लुटले म्हणून 10-12 चंदगडच्या भुरग्यांनी सुद्दां एक व्हिडिओ काडलेलो आनी तो व्हायरल केल्लो. गोंयची बदनामी चालू आसा. हे जे ट्युरिस्ट आसा जाका गोंयान वायट वागणूक मेळटा, तो जो घटक आसा तो मोठ्या प्रमाणान हांगाच्यान गेल्या उपरांत पयलीं स्टार्ट करता गोंयची बदनामी. गोंयान वचो नाका, गोंयान हे लोक अशे, गोंयान लोक तशे म्हणून. पूण गोंय ह्या 3-4 लोक जे कोण थोडे आसतात वायट वागपी, तांच्या खातीर गोंय बदनाम जावं शकना. गोंय हे जागतीक हेचें टुरिजम प्लेस, आनी ट्युरिस्ट जो आसा फाटल्या 1-2 वर्सांनी पळयलो जाल्यार स्टॅटिस्टीक वाडत आसा. आनी म्हाका दिसता 4-5 वर्सां आनीक लागतलीं, ती देशांतल्या सगळे हेका लागतली. देशांनी ऑल ओव्हर जगान तेच चल्लें आसा. खूप इंटरेस्टिंग पॉयंट जोयल बाबा, आनी म्हाका आय शूड थँक पांडुरंग बाब फॉर रेजिंग दीस इशू.